अन्नदान म्हणजे श्रेष्ठ दान अशें म्हणटात. जेवण कोणाक दिवप, कोणाचे भुकेल्ल्या मनशाक जेवण दिवप हाचे दुसरें पुण्य दुसरें कांय ना. आनी हें पुण्य स्ट्रीट प्रॉविडन्स हे जे NGO आसा ते एवरी डे करता. ही जी स्ट्रीट प्रॉविडन्स NGO आसा ते दिसाक जवळ जवळ 300 परस चड लोकांक जेवण पुरयता. आनी जे जे लोक गरीब आसा जांकां परवडना अशा तरेच्या लोकांक हें जेवण पावयतात. जेवण दिवचे पयलीं तांकां जेवण कलेक्ट करपाक जाय. सो जेवण कलेक्ट करपा खातीर वेगवेगळे गोश्टी करतात. एक म्हणजे आमी पळयल्या त्या भशेन व्हडल्यो कंपनी आसा आनी कांय बेकरीज आसात जे तांकां जेवण प्रोवायड करता. त्या शिवाय एक युनीक अशी गोश्ट स्ट्रीट प्रॉविडन्स ह्या NGOनी केल्या आनी ती म्हणजे गोंयच्या 11 पोलीस स्टेशनाचेर तांणी डीप फ्रिजर दवरल्ले आसा. आनी कोणूय येवन जेवण जर एक्स्ट्रा कोणाचें उरलां, कोणाचें कसलो इव्हेंट आसा जेवण एक्स्ट्रा उरलां नाजाल्यार कोणाक जेवण डोनेट करपाक जाय तांचे खातीर हें प्रोविजन आसा. 11 पोलीस स्टेशनांनी गोंयच्या सगळ्या मेन पोलीस स्टेशनांनी ताच्यांनी व्हडले डीप फ्रिजर घातिल्ले आसात. हांव आसा आतां पणजे पोलीस स्टेशनाचेर आनी हे एंट्रन्साकच फाटले वटेन तुमी पळयतले हांगा एक व्हडलो डीप फ्रिजर दवरला. जर तुमकां जेवण डोनेट करपाचें आसा जाल्यार तुमी हांगा येवचें. 24 hours हे डीप फ्रिजर चालू आसा. केन्नाय येवन तुमी खंयच्या रातचें सकाळचें दनपारचें येवन जेवण तुमी हांगा दवरपाक शकता. आनी तांची जे लोक आसा ते रेगुलरली हांगा येतात. एवरी डे येवन हे डीप फ्रिजर्स कलेक्ट करता, जेवण कलेक्ट करता आनी तें मागीर गरम करून लोकांक प्रोवायड पावयतात. सो अशे तरेचें बरें काम ते करता. आनी तुमकांय हातूंत भितर भाग घेवपाचो संद मेळटली. जर तुमकां जर हातूंत भितर भाग घेवपाचो आसा, लोकांक जेवण प्रोवायड करपाचें आसा जाल्यार तुमी एकच काम करपाचें की तुमी हाडून पोलीस स्टेशनार लागींच्या पोलीस स्टेशनाचेर बसून थंय जो डीप फ्रिजर दवरला तातूंत भितर हें जेवण दवरपाचें आनी वचपाचें. तुमचें जेवण रायट लोकांक पावतलें हाजी गॅरंटी आसा. सो अशे तरेचे डीप फ्रिजर गोंयांत 11 आसा. त्या शिवाय बाकीचे वेगवेगळे फॅक्टरीज आनी कांय बेकरीज जें जेवण तांकां प्रोवायड करता आनी हें जेवण ते एवरी डे कलेक्ट करून अशे कितलेशेच गरजोवंत अशे लोकांक तें जेवण प्रोवायड करता. व्हरून तें गरम करून तें जेवण तांकां दिता. स्ट्रीट प्रॉविडन्साचे ते डेली कलेक्शन आसता, फूड कलेक्शन ऑल ओवर गोवा वेगवेगळ्या प्लेसींनी. आनी जो मेन जे प्रोवायडर्स आसा तो म्हणजे एक म्हणजे कॉलगेट. आतां आमी कॉलगेट फॅक्टरीन आयिल्ले हांगा कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन भितर. आनी तांची जे कॅन्टीन आसा ते कॅन्टिनांतल्यान तांकां एवरी डे मोर दॅन 30-40 kg फूड मेळटा. आनी ते एवरी डे हांगा येता आनी कलेक्ट करून व्हरता. आयज आमी हांगा तेच पळोवपा खातीर आयिल्ले. हांगा तांच्यांनी चडशे रायस आसता, ग्रेवी आसता, त्या शिवाय वेजिटेबल आसता आनी ब्रेड आनी त्या शिवाय आनी कितें वेगवेगळे आयटम्स हांगा तातूंत ते दितात. आनी हे ते एवरी डे हांच्यानी कलेक्ट करता. आनी ही अशी एक फॅक्टरी आसा सद्या ती सगळ्यांक खूब कंट्रिब्यूट करता ह्या फूड बँके खातीर. आनी अशेच तरेचे आनी बाकीचे फॅक्टरी हाजे फुड्यान जॉयन जावपा आसा. सो ही एक बरी गोश्ट आसा. माझे नाव सपनेश सालगांवकर आणि हांव ऑपरेशन मॅनेजर स्ट्रीट प्रॉविडन्स एंड फूड बँक. जाली 5 वर्सां आमी जे हे चालू केले. आज पासून आमकां एकूय हे इन्सिडंट जावंक ना की तितून आमकां हे फूड पॉयजनिंग म्हूण जावं आनी कसले जेवणाक लागून कांय जावंक ना. स्पेशल केअर तुमी केअर घेता कितें जावपाक जायना म्हणून? जावपाक जायना म्हणजे पळय जे आमी फूड खंयसून कलेक्ट करता तांकां आमी आमचो फ्रीज प्रोवायड केला म्हणजे डीप फ्रीज.
सो ते जे आमकां फूड जेवण दिता पळय ते जेवण पॅक करून आमच्या डीप फ्रिजीन दवरता. सो आमची जी गाडी आहा आमची गाडी वीथ फ्रोझन कंटेनर्स घेवन वयता. ओके, आमची गाडी फ्रोझन कंटेनर घेवन वचोन ते फ्रोझन फूड आहा पळय ते फ्रोझन कंटेनरान घालून आनी सेम टेम्परेचर मातसो एक सकयल जावंक शकता. मात जे आमी फ्रोझन हाडटा पळय ते सेम फ्रोझन पॅक घेवन हांगासर येता. पर्वरी आमचें मेन ऑफिस आहा पळय, मेन आमचें जो प्लेस आहा थंय आमचें जेवण सेग्रिगेट जाता आनी धाडटा आमी सगळ्याक, थंयसर आमी घेवन येता. सो आमची प्लेस आतां पयलीं आमी कुणय इंडस्ट्रीन वयता, कुणय इंडस्ट्रीसून पिकअप करता, मागीर ओल्ड गोवा येता, ओल्ड गोवासून पिकअप करून मागीर 2-3 आउटलेट आहा तांकां आमी जेवण दिता थिंगा आउट एंड आउट आनी तें जेवण घेवन मागीर पणजे पुलीस स्टेशनार येता, पणजे पुलीस स्टेशनासून हांगा येता. आतां हे फूड कलेक्शन पॉयंट्स आमचे 11 पुलीस स्टेशन्स आहा. आमी 11 पुलीस स्टेशनाचेर जे फ्रिजी घातल्यात ते फ्रिजीनसून आमकां जेवण येता. आतां चड जेवण आमकां एक म्हापशा पुलीस स्टेशन येता, एक पेंजीम पुलीस स्टेशन येता. बाकीचें जे जेवण येता तें आमकां कॉलाचेर येता. तो पुलीस स्टेशन कोणी जेवण हाडून दवरलें काय पुलीस आमकां कॉल करून सांगता बाबा जेवण आहा. सो वेर्ना पुलीस स्टेशन, मारगांव पुलीस स्टेशन, फातोड्डा पुलीस स्टेशन जावं कलांगूट पुलीस स्टेशन, हे जे आउटलेटी आहा, अंजुना पुलीस स्टेशन, थंयसर आमचे फ्रिजी आहा. तेन्ना जेन्ना कोण जेवण घालता तेन्ना आमकां कॉलार येता. मेन स्पॉट आमचो म्हापशा पुलीस स्टेशन आनी पेंजीम पुलीस स्टेशन. बाकीचे टोटल 11 खंयची म्हापसा पुलीस स्टेशन, पेंजीम पुलीस स्टेशन, मागीर अंजुना पुलीस स्टेशन, कालांगूट पुलीस स्टेशन, मागीर बाकीचे आतां आहा ते सावथाक सांग्या पुलीस स्टेशन, फातोड्डा, मारगांव, कुंकोळी, कुंकोळ्ळी पुलीस स्टेशन आनी 2 आहा खंयचे ते हे जायना म्हाका ते. मात 11 पुलीस स्टेशन आमी कवर केल्या. सो ऑल ओवर गोवा आमी एक स्पॉट कित्याक पुलीस स्टेशन 24 आवर्स चालू आसता. सो जेन्ना कोणाची पार्टीज आसता, कॅटरिंगाचे आसता, जे जेवण उरता तेंचेर पॅक करून ते भितून दवरता. आनी गोंयान म्हाका फर्स्ट इन इंडिया अशे तरेचो हें आसतलें न्ही. हे म्हाका दिसता हे फर्स्ट इन इंडिया की पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आमी स्टेट प्रोविडन्स तेंचे भशेन हे करून हे कॉर्डिनेशन करून हो फ्रीज दवरला. आनी हेजो रिस्पॉन्स बरो येता. तुमी जाणा जाल्यार तुमी कलेक्शन पॉयंट आमचे चॅक केले खंय कितें आमी काडटात ते. आनी जावन हे 5 वर्सां जाल्ल्याक आमकां ही केस ना की बाबा एक पळय आमकां कळटा कितें जेवण पिड्ड्यार जाता. पळय थोडे वस्तू हे जेवण आसता की बटाट आसता, दाव आसता, ते तुका फास्ट हे जाता, स्पॉयल जावपाचे चान्सीस आसता. सो आमी ते एक तर त्याच दिसा घालपाचें चिंतता कोणाक तरी, नातर आमी ते मागीर डिस्पोज करचे पडटा. कित्याक सगळेंच आमकां की अशें ना की 100% जेवण येता ते 100% आमचेशीन सामकें उरता ना. वायट जातात थोडे आसता वस्तू बटाट दाल बी हे आहा पळय ते थोडे रावना तितके दीस. बाकीचे जे पनीर आसा जावं चिकन आहा आनी कितें आसा हे आमचें उरता. हे 4 दीस पसून उरूंक शकता आमी जर फ्रोज करीत जाल्यार. पळय आमचे टार्गेट आहा आमी एक 5000 लोकांक सर्व करूंक शकता अशें टार्गेट आहा. मात ते टार्गेटाक आमकां सगळ्यांचो इनिशिएटीव जाय, लोकांक कळोंक जाय बाबा आमी हांगा आहा. आतां थोडे आमी जाग्यार आतां आमी फॅक्ट्रीजान चड फोकस करता कित्याक फॅक्ट्रीजान वर्कर्स सुबेज आसता आनी तेंचे किचनाची क्वॉन्टिटी सुबेज आसता. सो तेंचें जेवण जें आसता तें आमकां तें मेळत जाल्यार आमकां आनीक बरें जाता. कित्याक सांग जितकें सुबेज जेवण मेळटलें तितकें आमचें डिस्ट्रिब्युशन सुबेज पॉयंट जातलें. कित्याक आमचे वॉलंटियर सुबेज रेडी मेळटले, आमकां वॉलंटियर रेडी करूंक जाय. सो तो प्रोसेस एक चालू आहा आमचो जे फॅक्ट्रीजींनी घालपाचें आहा. हांव आतां लोकांक कितें सांगूंक सोदता, आमचे जे 11 पॉयंट आहा पुलीस स्टेशनाचेर त्या पॉयंटांचेर सपोज कोणीय जर कोणाक दिसता बाबा आपलें जेवण पार्टी आहा कितें घरान जावं आनी केल्लें फंक्शन आहा तेंचें जेवण उरता जाल्यार तेंचें तें जेवण प्लीज पॅक करपाचें आनी तुमच्या नियर बाय पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून तेंच्या फ्रिजीन घालपाचें. आनी बेश्टो आमकां एक मॅसेज केल्यार उपकारता ना कॉल करून सांगल्यार उपकारता. कित्याक त्या फ्रिजीचेर आमचो वयर कॉन्टॅक्ट नंबर आहा. सो ते कॉन्टॅक्ट करून आमकां सांगूंक शकता बाबा आपूण हांगा जेवण घातलां, मातशें कोणी प्लीज पिकअप करून धाड. एक कोणाक डिस्ट्रिब्यूट करता, कोणाक पावयता तुमी जेवण? पळय आमचीच घरां सद्या आमची 4 घरां आहा मेन्स होम, जसर आमचे 140 इनमेट्स आहा. सो आमच्या घरान पयलीं आमचें जेवण पावयता. जर आमकां जर सुबेज हरशीं आमकां सुबेज जेवण येतातूच
नेक्स्ट सुबेज जेवण येता आमी थोडे उसगांव पावयता, सो ओल्ड गोवा दिता, चिंबेल दिता. हे थोडे प्लेसीस आहा थंयसर आमकां रिक्वायरमेंट येयला ते बाबा तुमचे जेवण आयलां आमकां दी, आमी सर्व करता. ओल्ड गोवा ती थंयसर सिस्टर्स आहा त्यो ते तेंचे लोकेलिटीन कोण एक 20 to 25 फॅमिलीज आहा तांकां पावयता. हुस्को एक आमचे आहा घोर आहा थंयसर 30 जाण कितें हे आहा इनमेट्स आहा तेंचे, सो तांकां आमी एक प्रोवायड करता. आनी चिंबेल आमचें एक स्कूल आहा थंयसर तांकां आमी त्या सायडीन ते लोकेलिटीन एक प्रोवायड करता. तर मोस्टली आमचे आतां सद्या फिक्स आहा. आतां जर तर सुबेज येयले तशें जाल्यार आमकां वॉलंटियर्स मागीर ते एडजस्ट करचे पडटा एरिया वायज खंयसर खंयसर धाडपाचें. हे पणजेचो डीप फ्रिजर त्या शिवाय बाकीचे फॅक्टरीज हांचे सगळी जेवण कलेक्ट करून आत्तां ही तांची गाडी हांगा आयल्या आनी हे तुमी पळयतले हांगा सगळें जेवण हांगा दवरलां. एक म्हणजे हांगा वेगवेगळे ब्रेड आसा, स्लायस ब्रेड आसा, पाव आसा, बिस्किट्स, केक्स आनी त्या शिवाय हांगा सगळ्यो तरेच्यो भाजी आनी ग्रेवी, रायस इतलें जेवण सद्याक आतां एक 2-3 कडेन हे करून हाडलां. आतां हें जेवण डीप फ्रिजान वतलें आनी ताजे नंतर हें गरम करून सगळे जे वेगवेगळे होम्सांनी जे कोण लोक रावतात, जे होमलेस आनी बाकीचे जे लोक रावतात तांकां हें जेवण प्रोवायड जातलें. सो अशे तरेचो हो तांची डेलीची प्रोसेस आसा. एवरी डे हो प्रोसेस चलता. एवरी डे ते वचून ते कलेक्ट करता, हाडटा, हांगा हाडून ते दवरता, ते परत गरम जाता आनी परत ते व्हरून दिवप. सो हो असो तरेचो डे टू डे ही एक्टिविटी चालूच आसता. सो हें जे काम आसा हें 1 आनी 2 दिसांचें न्ही, हें नॉन स्टॉप कितलींशींच वर्सां हें काम चालू आसा आनी हाजे फुडें चालू उरतलें. आनी वयल्यान हें आनीक वाडपाक जाय आनी हें वाडटा आनी तातूंत भितर सगळ्यांनी प्रत्येक जाण इल्लें जर आपलें कंट्रिब्युशन दिलें जाल्यार हें काम मोठ्या प्रमाणाचेर वाडटलें. आनी हें इतली बरी गोश्ट की गोंयान आनी कोण उपाशी पोटाचेर न्हिदपाना अशे तरेची परिस्थिती जातली आनी ही सगळ्यांत म्हाका दिसता मोठी गोश्ट आसा ती जाली जाल्यार. आनी ताका आमी हातभार लावया. जे ते कितें जे काम करता इतली बरें काम करता ताका सगळ्यांनी हातभार लावपाक जाय.